नाशनला जे गणपतीचें देवूळ आहा तशेंच 100 मीटर त्याच्या फुडें वचून एक एक्टिवा गाडी हिका कोणी तरी उजो घातलो अननोन पर्सन आणि तो थंयसरलो धांवलो अशी आमकां सोर्सा कडल्यान म्हायती गावली। आणि त्याच बरोबर जेन्ना आमी थंयसर स्पॉटार पावले तेन्ना अशें कळोन येयलें की थंयसर पुलीस जे पेट्रोलिंगेक वयताले दोग जाण बायकान आलोना आउट पोस्टा वयले तेन्ना तांकां दिसून येयलें की थंयसर उजो पेट्टा म्हणून। तेन्नाच तेंच्यांनी दोगा जाणांनी जे सायडीक घरां आसली थंयसर तेंच्यांनी उदक खंयसर आसा ते पयलें आनी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन तेंच्यांनी तो उजो पालयलो। सो तेंच्यांनी तो पयलोच उजो पालयल्लो तेन्ना मातशी कितें कितें आसली तेजे मागीर आमी उदक मारलें आनी ती सायडीक काडून दवरला। गाडी पळयता तुमी जाल्यार ती साडी कंप्लीट जळयली आसा। सर नेमकें कारण कितें गाडयेक उजो घालपाचें अशें कितें दिसता? कारण आमी कांय सांगूंक शकना कित्याक हांगा ती मदोमद आसल्या कारणान ते कोणी तरी पर्पजली घातलो आसतलो ना जाल्यार तेजे कितें शॉर्ट सर्किट जावन तो उजो लागला आनी तो पळो आसतलो भिवन बी अशें कितें जावंक शकता। पूण आमी नक्की कारण कितें तें सांगूंक शकना। म्हणजे कोण उजो लावपी कोण तो गावोंक ना सध्या ना कोण ते पुलीस पर्सनल। स्टुडंटा खातीर नाशनलाच्यान नवसराज सलगांवकर।